देव बरो दिसते मोगाळ बाब भयणींनो, सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता मिसांत. आयचें मीस आमी सगळ्या मेल्ल्या पासत भेटयता, जीं मरून गेल्यांत आनी पुर्गोतरींत आहात तांचे पासत आमी भेटयता. आयज सायबीण हे सुवातांनी वेतेली नाकिली रॉकी वाज देवसागरान आद्रियान द सोजा दाबोली नातालिया सोजा आल दाबोली कायतानाता मागुया सगळ्यां पासत भोव करून मागण्यांची चड गरज आहा तांचो उगडास आमी करुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, सुम्याची पाटलावदारां आनी सांगाती यात्रेकारां कशीं भावार्थाचें पॉयंट करतना आमची नदर सर्गीच्या सुखाचेर आमी दवरूंक गरज. कारण आमचे संवसारांतले यात्रेचो शेवट म्हणल्यार आमच्या सर्गीच्या बापाचें घर. आयज आमचे हे यात्रेची बागेली आसलोली, पूण आतां सर्गीच्या बापाच्या घरा परतल्यांत त्या आमच्या अंतरल्या भाव भयणीचो आमी खेरीत भाशेन उगडास करता आनी तांचे खातीर मागता. आपली संवसारांतली यात्रा सोंपोवन बापान तयार दवरलेलें दायज भोगूंक तीं आमचे आदीं बापा सोरशीं गेल्लीं आसात. आमची मागणी तांचे खातीर उबारतना आमचे परस सर्गीचो बाप तांचो अदीक मोग करता. हें सत आमच्या काळजा मनान रिगोवया. ज्या मोगान देवान तांकां ह्या संवसारांतलीं आपणा सोरशीं आपोवन व्हेल्यांत, त्याच मोगान देवान तांची काकलूत करूंक आनी तांणी बाळगिल्लो सासणाच्या सुखाचो बरवांसो शार्ती पावोवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बापा लागीं भावार्थान आनी बोरव्याशान मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फोड मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाच्या फळ्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच कुवाळ मरी सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या 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 काकूत कोर. सोम्या 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 काकूत कोर. क्रिस्ता 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 काकूत कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता क्रिस्ता
काकूत कोर सोम्या 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 काकूत कोर सोम्या 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 काकूत कोर. प्रार्थना. अमोर देवा आमचे बापा, दयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जीवन जाल्ल्या तुजे पुताचेर आमकां आसा ते भावार्था कांयचे दिसा तूं नवें बोड दिताय. तशें आमचे मेल्ल्या भाव भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलो म्हणून आमकां आसा तो बरवांचो अदीक तीर कर. आमचे सुमयाचे पुता येजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा आनी कसलेंच दोग तांकां लागचे नात. पिश्याच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नोश दिसलें आनी तांचें मोन तांचो सत्यानाश म्हूण हीं पिशीं समजलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोद जिविताच्या बोरवांशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचे अर्पणां कशीं तांकां मानून घेतलीं. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वासी तीं तांचें सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटली. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगलीं बारबोर म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंड तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादुशी. म्हजें ओंड मुरगळटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काडीस तुजेरूच दवरलोलें दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पातकाचे सावळेन कुशालकायेन भुरगोडटा. हो पळ म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयान सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा.
भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बरोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलेल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमचे काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करून आमकां सकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एक वेळार मरूंक फुडें सरूय जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसली तेन्ना लेगून क्रिस्त आमच्या पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रक्तान लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच अदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसले तेन्ना आपल्या पुताच्या मोन्ना उद्देशी देवान आमकां लेगीं काडल्यात म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी अदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताच्या वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यात देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सोवें आमी खुशाल आसा. देवाचें उतोरें उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलो न्हू यात. संवसार रोजतल्यांक तुमचे खातीर तयार केलेलें राज तुमचें दायज करून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन बैवान येतलो तेन्ना तो आपल्या बैवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताच्या मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यान कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय ताका कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपणा उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान दोयात. संवसार रचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमकां दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तूं म्हाका जेवण दिलें, हांव ताणेल्लो आनी तूं म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तूं म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तूं म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तूं म्हजी खबर मात घेतली, बोणकुणींत आसलो आनी तूं म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, ताणेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत
बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या राजा ताका जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणीक मदल्या एकल्याक जें कितें तुवें केलां तें तुमी म्हाका केलां. मागीर आपल्या दाव्याक आसल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडल्यान सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासांचो उज्यांत म्हजी सोशिल्ली कोट सरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव ताणेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, पिडेंत आनी बोणकोणीत पडलो तुमी म्हजी खबर मात घेतली ना. त्या वेळार ताका जबाब कोत्तली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, ताणेल्लो, वाटसरो, विंगडो, पिडेंत बोडकोणीत पडलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो ताका जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी सासणाची कास भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाची जिवीत भोगूंक वयतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मुगाळ भाव भयणींनो, आमचे मदें निकतोच भाग्योत म्हूण पाप सायबान आनी पवित्र सभेन ताका पोरगुटलो कार्लूस आकुतीस हो भाग्योत म्हूण पोरगुटलो बिडांत बांद 15 वर्सां आसतना मेलो. आनी जेन्ना ताका हो ब्लड कॅन्सर जालो तेन्ना दुखी जावंक ना, तो दुखी जावंक ना. आनीक ओदीक बरवासो ताचो वाडलो. म्हाका गोमलें आतां कॅन्सर जाला म्हणटच बरवासो आनी वाडलो. आनीक हे बरवाशान जेन्ना वाडलो आनी लोकांक गोमलें ता कॅन्सर जालो म्हणून तो लोक ताचेशी येतालो तेन्ना लोकांक पळयलें हो शांत, उचांबळा येना, कांयच ना, शांत. म्हणटच पयल्योस हो मानून घेता हें दुयेंस म्हाका आयलें म्हणून, ही पिडा म्हाका आयली म्हणून. देवाचेर शिराप घालिना, देवाक वायट म्हणिना, पूण मानून घेता. दुसरें ताचो बरवासो वाडलो, बरवासो वाडलो. आनी कित्याक ओइजांक तो म्हणटालो, जे दोतोर आहले ताका तपासताले ताका म्हणटालो, म्हाका मरूंक भिरांत दिसना, कित्याक हांव बरें तें करूंक वावुरलो, वायट हांवें पयस केलें, ही म्हाका भिरांत ना मरूंक. आनी तिसरें भिडांत बांदू शेवट पर्यान आपणाचे देवाक विस्वास रावलो. आनी आयज ताका पवित्र सभेंत भाग्योत म्हूण पोरगूट केलो. 18 वर्सांचो भुरगो. तो सगळें आमकां एक देख भिणांत बांदू, देख सगळें आमकां देख. आयज आमी हें वाचप आयकलां. पयलें जाणवायेचें पुस्तका वयलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग ताका लागचे नात. पिश्यांचे दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सावन प्रमाणीक मनशां गेलीं, तें एक नोश दिसलें आनी तांचेर मरण तांचो सत्यानाश म्हूण पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसा. आमी आमचे दोळ्यांनी पळयता एक मनीस ह्या संवसारांत जायते सोंसता, पिडा सोंसता,
दुसरी वस्तू संस्था, उणेपण संस्था, ह्युमिलिटी, हें सगळें सोंसून घेता. आनी आमी कितें म्हणटा, ताजे पेंसां पडलां, ताचे पेंसां बसलां, पेंसां फारीक वता, हें आमच्या रोखडेंच तोंडान उतर भायर सरता. आयचें वाचप म्हणटा, हें पेंसांव न्ही, हें पेंसांव न्ही, कोश दोग देव ताचे येवंक निर्मिता आनी प्राणीपण ताचें म्हणल्या भाशेन परिक्षा जाता. हो मनीस कितलो प्रमाणीक तें कोडीत जाता भिडांत. जसो कालू साकुतीस जेन्ना दुयेंस येयलें तेन्ना शांत आहलो, शांत आहलो. उचा मोडते आमी बोट दाखोवपाक, तो पेंसां फारीक वता, दोग कोश तेले म्हणटूच. पूण अशें म्हणटा आमकां उपरांत, ताचें मरण ताचो सत्यानास म्हणून पिशीं समजली, पूण ती आपली शांत आसा, ती आपली शांत आहा. स्वर्गार गेली ती, इतले कोश दोग सोंसून स्वर्गार गेली अशें आमकां सांगता. मनशा मुखार कोश दसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यान तांची काळजां. बोरवासो ताणें पिड्यार करूंक ना, इतले कोश तांचेर आयले, बोरवासो पिड्यार करूंक ना. बोरवासो देवाचेर दवरलो, देव आमकां स्वर्गार व्हरतलो. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद ताका मेळ्ळो, थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद ताका मेळ्ळो. देवान तांची परिक्षा केली, ती आपणा मानवतात म्हूण ताका कळून आयली. आमी कोणाची इश्तागत जोडूंक सोदता तेन्ना भिणान बांदू पिशे जरी तर आमी सगळें आमी ताका सांगता, पूण आमी परिक्षा करूंक जाय. हो म्हाका इश्ट उपकारतलो ना उपकारतलो हें आमी परिक्षा करूंक जाय. हो म्हाका फटयतलो ना फटयतलो हें आमकां परिक्षा करूंक जाय. भिणान बांदू त्या पासो देवान परिक्षा केली, तांची सगळ्यांची परिक्षा वता, टेस्ट. आनी उपरांत म्हणटा आमकां भांगार उज्यान घालून तपासता तशें देव ताका तपासता. शेट भांगार उज्यान घालता तें निसंडून करपाक न्हय, तपासता. कितें मिक्स केल्लें आहा भांगारांत तपासता, मेळ आहा तो काडटा भांगारांतलो, कितें मिक्स केल्लें आहा तें. हे भाशेन देव आमकां जण एकल्याक आमचेर वायट येवंक निर्मिता आनी आमकां तपासता. आनी ओमाचें अर्पण कशीं ताका मानून घेतलीं, ताचेर पातयता ती हें सत समजतलीं, ताका विस्वासशीं ताचें सगळें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विचून काडलेल्या कुरपा आनी काकूत मेळटल्यो. तो देव धाडटा येवंक निर्मिता, पूण बराबर आपूण आहा. आमी सोंसता तेन्ना आपूण आहा आमच्या बराबर, आमी एकलीं ना, देव आमच्या बराबर आहा. दुसरें वाचप भयणान बांदू आयचें जावन आसा आयच्या वर्साचो विशय. बोरवांसो आमकां फटयना. होप डजंट डिसअपॉयंट अस. बोरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीन ध्यान आमच्या काळजांनी आपलो मोग गुंतला. बागून पावलू सांगूंक सोदता, बोरवांसो आमकां फटयना. आनी देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी दाखयला आमकां आमचो कितलो मोग कोत्ता तो. क्रिस्तान ताचो नेमलोलो काळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यार खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. कोण फुडें सरता बऱ्या मनशा पासत जीव दिवपाक, तें आगोट म्हणटा, कोण आसत दिसना. पूण केन्नाय तरी एकलो मनीस बऱ्या मनशा पासत जीव दिता. पूण जेजून म्हणटा वायट मनशा पासत जीव दिलो. आमी वायट पातक केलें, आमचे पासत जीव दिलो. हें व्हडलें जाप जेजून आमचें सगळें केलें भिणान बांदू.
पूण आमी पातकी आहल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमच्या पासत मेलो आनी अशें देवान आपलो आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताचे रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. देवाचो राग आहलो जेन्ना आदायेन पातक केलें, हो राग भितर सरलो. पूण तेच देवान चिंतलें हे मनशाक हांवें सोडोवंक जाय आनी सोडोवपाक व्हडली लांब तयारी केली, व्हडली लांब तयारी. आनी तयारी करता तेन्ना जेजू क्रिस्ताक संवसारान धाडलो आनी रोगता उदेशी जेच्या देवाच्या रागांतली आमकां सोडयली. आजून दुस्मान आहल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं हाडल्यान म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितल्यानूय ताचे वरी आमकां आतां लागीं हाडल्या देखून आमच्या सुम्याज क्रिस्ता उदेशी देवा सवें आमी खुशाल आसा. आयचो वांजेल बिडान बांदू 25 वर मातेवसाचो आनी 25 वर 3 ओपारी घालता आमकां, 3 घडण्यो घालता. एक घडणी 10 आंकवारी, 10 आंकवारी ज्यो न्हवऱ्याक भितर काडूंक आपोवन व्हेल्ल्यो आनी ह्या आंकवारींनी तेल व्हेलें, थोडे 5 जाण तेल व्हेलें आनी आयदोणूय व्हेलें. पूण 5 जाणांनी तेल व्हरूंक ना, तेल व्हरूंक ना. म्हणटच पिसाट. दुसरो 20 जाण आसा म्हणल्या भाशेन दुसरी घडणी तालेंत. ते एक मनशांक तालेंत दिलें आनीक पयसुल्या गांवांत गेलो आनी पोत्तून येता म्हणसर हे तालेंत दिल्ली ताचो हिशोब घेतलो. 5 दिल्ले ताणें आनी 5 केले, 2 दिल्ले ताणें आनी 2 केले, 1 दिलो ताणें फोंड काडून लिपयलो. हांव भियेलो, लिपयलो 800 चाकरां अशें म्हळ्यार 800 चाकरां. आनी ओपार बिडान आमची निमणी जोडटी कशी जातली, आमची निमणी जोडटी कशी जातली जायत आमी वायट कोत्ता तो भावना. पूण ही निमणी जोडटी आमचे भाशेन जातली. बरी मनशां एका वाटेन काडटलो देव आनी वायट मनशां दुसऱ्या वाटेन काडटलो. आनी तांकां म्हणटलो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर आहलो तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव बोणकोणींत आनी हॉस्पिटलांत आहलो तुमी म्हजी खबर घेतली. म्हणटच तुमी म्हजे स्वर्गराज्यां भितर सरा. तेन्ना हें बरी मनशां म्हणटा केन्ना तो आमकां मेळ्ळो सायबा, केन्ना तुका मेळ्ळो आनी तुका हें सगळें केलें. जें कितें म्हजे भाव भयणीक केलां तें म्हाका केलां. ही जोडटी जातली आमची, ही जोडटी भाशेन जातली भयणान भाव, निमणी जोडटी आमची. आनी उपरांत वायट मनशांक म्हणटलो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवण दिवंक ना, हांव ताणेल्लो म्हाका पिवंक दिवंक ना, हांव बोणकोणींत आहलो म्हजी खबर घेवंक ना, हांव वाटसूर आहलो म्हाका बिराड दिवंक ना, हॉस्पिटलांत हांव पिडेंत आहलो म्हजी खबर घेवंक ना. आनी ती म्हणटली केन्ना मेळ्ळा तो आमकां सायबा, जें कितें म्हजे भाव भयणीक तुमी करूंक ना तें म्हाका करूंक ना. म्हणटच कास्तींग तोरात, फेरनांत भितर सरात अशें ताका निर्णय घेतलो. तर आमी सगळीं तयार आहा, तयार जाता मरपाक, सगळीं आमी तयार जाता मरपाक. आनी मरपाक हांवें कितें तरी केलां हे संवसारांत. सगळो वेळ संवसाराचे तेवे एकठांय करूंक ना, संवसाराचे तेवे एकठांय करूंक ना, गिरेस्तकाय पयशे तसल्यो वस्तू एकठांय करूंक ना. म्हजें नांव फामाद जाता ते भाशेन हांव वावरूंक ना. गुप्ती केलां, कितें केलां तें बऱ्यो वस्तू गुप्ती केल्यात.
पूण तेवे स्वर्गराज्यांत एकठांय केल्या, स्वर्गराज्यांत एकठांय केल्यात. हें कितें सांगता तें आमकां तेवे स्वर्गराज्यांत. तुवें इतलें बरें केलें, तुवें इतलें केलें तें म्हाका केलें. भाव भयणीक तुवें कितें केलें, म्हजें रूप भाव भयणी सगळें तुवें पळयलें, हें म्हाका ताका कुत्ता तें म्हाका केलां, जेजूक केलें, तर म्हजे स्वर्गराज्यांत भितर सर. प्राय जेन्ना आमी मेल्ल्यांचो दीस मनयता मागुया तांच्या पासत, तांच्यान आपणा पासत मागूंक जायना. जशें हांवें कालच्या दिसाक म्हणलेलें, भोगतांचो एकतार हें उतर हांवें म्हणटा सतमानता म्हणटा तेन्ना इंग्लिजीन कम्युनियन ऑफ सेंट्स हें सांगता. हे संबंद आहात, जी गॉज आमची संवसारांत आहा, जी गॉज आमची स्वर्गार आहा, आनी जी गॉज आमचे पर्गोतरींत आहा. स्वर्गार आहा ताचो काल उगडास केलो आमी, ताका मागची गरज ना, ते स्वर्गाच्यान पावले. पूण आमी आमकां तें नामुणें आनी आमी तांचे लागीं मागूंक जाय, त्या फुड्यांत आमच्या पासत मागात म्हणून. जे पर्गोतरींत आहात तांच्यान आपणा पासत मागूंक जायना, पूण तांच्यान आमच्या पासत मागूंक जाता. फकत आमच्यान तांच्या पासत मागूंक जाता, आनी स्वर्गार गेल्यान तांच्या पासत मागूंक जाता. तो दीस आमी आयज उगडास करता, भोगतांचो एकता. तर मागुया तांच्या पासत. आनी भयणान बांदो, ही इंदुलजेसां आहात, आमी जाणा इंदुलजेसां आहात जी टेम्परल पनिशमेंट म्हणून ताका टेम्परल पनिशमेंट. तांचे देवा लागीं संबंदान जियेली, देवा लागीं मोगान मेली, पूण आत्मे नितळ जावंक ना. आनी नितळ जावंक ना म्हणटूच ते पर्गोतरींत आहात. ते नितळ जावपा पासून थंयसर उरतले. आनी आमकां इंदुलजेसां दिल्लीं आहात. आनी म्हणून सांगतलो तुमकां, इंदुलजेसां केन्ना ती मिस्काबाता सांगतलो. उबे रावया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान, आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्यास पिताक आमचे स्नेहा, तो पवित्र आत्म्यान सांबाळलो, आंकवा मैतान जल्मलो, पोंस प्राताका ताणें खोस सोंसले, खुशाल जोडलो, तो मेलान ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, भक्तांचो एकता मोगाळ आनी मुळपाशी बापाची भुरगीं आमी, मोगान आनी भुरग्या भक्तीन ताका आमच्या काळजाच्या उंडे उबारुया आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणाक सर्गीचो संतोश फाव कर म्हूण मागुया. पोवीस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक तिच्या पयणांत सांगात दिवंक आनी आपली संवसारांतली यात्रा बोरवांशान आनी थिरायेन चलोवंक तांकां मार्गदर्शन, उर्बा आनी फाटबळ फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सोर जिविताक मान दिता तसल्यो येवजण्यो चालीक लावूंक आनी जिविताक मार दिता ते प्रकल्प वाटावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका.
ह्या संवसारांत जियेतना हांव म्हजें म्हाका असलें चुकीचें धोरण सोडून एकामेकाच्या एकचारान आनी सहभागिलीपणान चलूंक आनी अशें जेजूचे सोडवणेचें मिसांव चालू दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापा हे मागणें कोरता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोरता तुका. अंतरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींक तांणी बाळगिल्लो बोरवांसो आनी सासणाच्या सुखाचो आवेस सर्गीच्या राज्यांत फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा हे मागणें कोरता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोरता तुका. भोव मोगाळ बापा तुजें सवें आसा आमकां खरें जिवीत आनी संतोश. आमचे खातीर आमचे आदीं उतरून गेल्या तांचे पासत आमी उबारलेली मागणी तूं स्विकार कर आनी आमची काळजां सरोन आसल्या सर्गीच्या सुखाच्या बोरवांशान भर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. कोणवाड्या बापा, आमचे पासो जेजू क्रिस्तान मेलो आनी पुनो जेवन जालो, हे आपल्या उगोलीत मोगाचें समर्पण तो आतां वेदीचेर नव्यान कोत्ता. तातूंत आमी ताका भोक्तीन एकवटान आनी आमचे भाव भयणी मेल्ल्या भाव भयणीक ताचे बोयवान दयेन घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा
सोर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपणां ताचे उद्देशीं देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात मुखार सासनाचे सासनाक संतोसतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून निरोतुरे आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्फूर्त स्वर्गानी संसार पल्ला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे रगत आपले कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची देश बरें जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोतेलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया सोम्याचे सूर आमी उंडो खाता आनी एकाचें पियेता तितलेच फावटी उमय बाबान येसोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जेज कुळा रगो शिवतिल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फुडीपण्यार आमचे गोडी बापा सिम्या आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कर ताका दिसता की ते मेल्ल्या समेस्ताक जे पडजडीत मुक्कामा पडून फोग कर आमा समेस्ताची दया करून मागता आंकवामरेद्याचे मै संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सूर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फोग कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या सांगातप त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदनांनी भोयभोव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरणराच्या नेमोनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरण राज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अवतरेकता तर आमकां सुदारका कुतीं सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्तान तुवें तुजें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ. जशें राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी शांती दी. हो जेजू त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा त्या शेळीच्या जेवणाक वांट घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Pratunha. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, जेच्या मरणान पुनर्जन्मपणा संस्कार आमी आतां समरमला, ताचे वरी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक सासण जुवाळ आनी शांती भोगूंक जे गोपान घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. गेल्ल्या इतराक करेक्शन जाला. 24,650 रुपया. येता तो आयतार सदे काळाचो 32वो आयतार 2 मिसां 6:45 मांडावळ करपी सांजे वाज समुदाय आनी दोमिनूस सायड. दुसरे मीस 8:30 मांडावळ करपी वेदी सेवक ऑल्टर सर्वीस. दर बुधवाराक सांजे 16:30 आमचें एडोरेशन आसता आनी सकाळीं शुक्राराचें 16:30 एडोरेशन आसता. सोनवारा सांजेचें मीस इंग्लीश भाशेन आयताराचें आनी दाबोलीं 16:30 मीस सोनवाराचें आयताराचें. दर सोनवाराक वेदी सेवकांची जमात आसता 5 वरांचेर. फाल्यां सुमार 6:30 वरांचेर आमची पॅरीश असेंब्ली मिटींग आसतली. सगळे PPCचे मेंबरांत ते बरोबर कॅट मेंबर तांचे आजी जावचे म्हणून आमी मागता. 5 आग्नेलाचें नोयेन सुरू जातलें आनी नोयेनाचें मीस आमकां रोमार पडल्या 14 नोव्हेंबराच्या 5:15 मीस. तर आमी ताका आल्तराचो मान मेळपाक मागूंक जाय आनी तेजे बरोबर जीं वचूंक सोदतात तांणी नांव दिवंक जातात तुमचे वांगड्या लागीं पॅरीश कावन्सिलाच्या वो आमच्या ऑफिसान नांव दिवंक जाता 12 तारीख पासून नोव्हेंबराच्या. कॉफी टेबल बूक जे आमी बूक रिलीज केल्ले आमचे 400 वर्सांक ताका आतां प्रेस जाला 800 रुपया. आनी ताणें इगोर्जेच्या ऑफिसान घेवंक जाता सकाळीं 9 ते 12. कॅलेंडर ऑफ तिलामोळ चर्च थंयसर हो इकॉलॉजी आयतार जालो. थंयसर ह्या वर्साक तिलामोळ विचून काडलो आयतार समारंभूक आनी तेन्ना हे कॅलेंडर रिलीज केले. हे कॅलेंडर आमचे ऑफिसान मेळटले सकाळ 9 ते 12. मेक्रेम आर्ट वर्कशॉप हे आमचे बायलांचो एक ग्रूप आहा आमची इगोर्जेंत डॉटर ऑफ सेंट रिता दे कासिया. ती ऑर्गनायज करतली हो प्रोग्राम 9 तारखे नोव्हेंबराच्या. दुसरे मीस जाले म्हणटच हे प्रोग्राम जातलो आमच्या इगोरच्या लागीं म्हणल्या भाशेन फुडल्या वाटेन. 5 सांगूंक लायता जे आमी मोनजाती सुट्टांव जावं गोरवां जावं रेडे वा दुसरी मोनजाती मातशें कुयदाद घेवचो आनी ताका तुमचे गोठ्यांनी बांदची. ताका लागून एक्सिडेंट जावचे न्हय. 8 तारखेर स्पेशल मीस आहा 8 वरांचेर मारियो फेर्नांदीसाच्या ओतम्याक म्हयन्याचे. एक बरें दिखणारान इगोर्जेक 5,000 दिल्यात. SF यूथ व्हिडिओ पोर्ट्रियल कॉम्पिटिशन कॉल टू बी सेंट्स आनी हे सेंट्स भयणान बांदू आमी बोर्डान घालता. म्हणटच हें कॉम्पिटिशन आहा. हें कॉम्पिटिशन 9 तारीख पासून हें काम करचें कॉम्पिटिशनाक. तेज बरोबर ऑल्टर सर्वीस तांचो प्रोग्राम आहा. ऑल्टर सर्वीस भयणान बांदो येता तो आयतार
ऑल्टर्स बसां भेटयला आनी 8:30 मीस तांचे पासून जातले आनी उपरांत प्रोग्राम जातलो आनी एक्टिविटी आहात. आवय बापूय आनी कातेकिस्तां भुरग्यांक मनान घालचे हे प्रोग्राम वांटो घेवपाक आनी ताणीं जी खुशी आहा तांकां हे प्रोग्राम वांटो घेवपाक ताणें आपणाची नांवां दिवची. जशें हांवें सांगलें, इंदुलजेंस आहा हे दिसांनी नोव्हेंबराची 1 ते 8 तारीख पासून जो शिमतोरींत विजीट कोता आनीक आपल्या मनांतूच मागणी कोता मेल्ल्यां पासून. आनी खंयच्याय कोपेलांत वचून इगोर्जेंत वचून मेल्ल्यां पासून मागता एक आमच्या आपा आनी एक सतमानता म्हणटा हांव तांकांय हें इंदुलजेंस आहा. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Civita, civita,